गोव्याच्या तमनार या प्रकल्पा खातीर जो 400 केव्ही विद्युत मार्ग असा या मार्गा खातीर कर्नाटकाची 435 एकर फॉरेस्ट लँड दिवपाक गेल्या वर्षी विरोध केल्ल्या कर्नाटकान आता नमते घेत या प्रकल्पा खातीर आपली जमीन दिवपाचो तयारी दर्शवलेली दाखयलेली आसात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय ऊर्जा मंत्र्यान कर्नाटकाक पत्र केल्यानंतर कर्नाटकाच्या वन खात्यान हे डिसिजन घेतल्याचे माहिती सूत्राकडून मिळता. मादईच्या मुद्द्याक लागून गेल्या वर्षीच कर्नाटकान तमनार या प्रकल्पाक जो प्रस्ताव गोंयसून येता त्या प्रस्तावाक प्राथमिक टप्प्याचेरच तो पेटाळून लावचो असो आदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक दिल्लो. कर्नाटकान आपले हे डिसिजन बदलले आसात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केल्ल्या पत्रात राज्यांच्या विकासा खातीर हो प्रकल्प आसा तो खूप महत्त्वाचो आसात आणि देशाच्या हिता खातीरय असे प्रकल्प महत्त्वाचे आसात. तेका लागून कर्नाटकान या प्रकल्पाक परवानगी दिवची असे आव्हान त्यांनी केले.